right to protest is a fundamental right of the constitution. खंयच्या मनशाक रायट ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच उलोवपाक सगळ्यांक रायट आसा, म्हाका रायट आसा. आयज बारीक कोण लोकांक एक भिकाऱ्याक देखून कितें बरें दिसना जाल्यार ताका रायट आसा उलोवपाक, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन दॅट इन द आर्टिकल 90 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दॅट रायट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, right to freedom of protest is a fundamental right, I'm saying again, in Article 19. And this has been suppressed by the BJP, suppressed by the RSS, and suppressed by Narendra Modi of India, the Prime Minister of India. You can see that Modi government is hell-bent in curbing these rights and shutting down any dissenting voice, any individuals. They जाऊ ते दिशा, आज दिशा रवी आसूं, दीप कौर आसूं, hundreds of missing farmers जाऊ, who have been arrested by this government, the BJP government. In Haryana, they are arrested, in Delhi, and growing additions of the BJP standing operating procedures today. Are tumi आज BJP flimsy grounds they are arresting people. They are arresting people on flimsy grounds, waving all sorts of conspiracy theories through a section of media. Are they are filing FIRs against journalists today. आयज जर्नलिस्टान देखून कितें घातलें, सत्यान कितें घातलें आनी खरी न्यूज हाडली तेका देखून काडटात आनी अरेस्ट करतात. फायलिंग ऑफ FIRs अगेन्स्ट जर्नलिस्ट कितले तरी केसीस जाल्ले आसा आयज. आनी ओपोजिशन जाल्यार सोडीत नाका, ओपोजिशन कितें बोवाड केलो पयले तेका ताजेर केस घातली आनी काबार केलें. तो कोण तांचो UPचो आसा तो ज्योतिराव कोण तो योगी ताजे कोणे MLA जावं कोणे रेप केलो तो CM म्हणून लोकांक न्ही रस्त्यार देवपाक पडलें, भुरग्यांक न्ही रस्त्यार की मायनराक रेप केला म्हण ताका अरेस्ट म्हणून सांगपाक. आनी एक चले फार्मर्सांक सपोर्टाक एक टूल किट एक हें घातलो म्हणून तुमी ताका घरांतल्यान बेंगलोर साकून तुमी हाडटात आनी अरेस्ट करतात. वाय? इट इज नॉट ओनली टू सप्रेस हर वॉयस, दिस इज ऑल्सो टू सप्रेस द वॉयस ऑफ ऑल द इंडियन्स हू आर supporting the farmers in India. एका अरेस्ट केला, एका भितर घातली ती न्यूज जाली, दुसरो कोण उलोवपाचो आसा तेणे सांबाळून रावचें म्हणून. Please put the cell on silent. Arresting people on flimsy grounds, waving all sorts of conspiracy theories, as I've said, through a section of media, and filing FIRs against journalists, opposition members, applying some draconian laws of sedition on activists, labeling people who hold contrarian views as urban Naxals. RSS, BJP, and Narendra Modi they are squarely responsible for ever diminishing the stature of India abroad. We have voice to speak out. We are Indians. Nobody can suppress our voices. ही कसली दादागिरी चल्लेली आसा. आनी कोणाक 21 वर्साचे भुरग्याक तुमी कितें म्हूण टर्म करतात, ताजे कितें म्हूण म्हणटात तुमी, खालिस्ताना कडेन ताजे हें आसा म्हणटात, संबंध आसा. जस्ट इमॅजिन इफ दॅट पुअर गर्ल वॉज फ्रॉम एनी मायनॉरिटी, ताजे आनी कितें हालत जावपाची आयज. इट इज हावेवर हार्टनिंग दॅट मोर एंड मोर फिमेल वॉइसेस, especially the young, and now actively are countering this malicious agenda. This malicious agenda and coming in front. You must have seen as कितले females as youngsters voice out करपा लागला तांचे dissent. पूण हेंका देखून आज अटॅक करपा लागला. We say that youth is the future of tomorrow. Youth has all the right. तुम्ही युथाक न्ही आतांच अशें सप्रेस करता जाल्यार youth आनी मुखार कशें सरतले. Every person has got the right. आणि हांव सांगपाक सोदता की more power to these people. दिशा रवी जावं, तो दीप कौर जावं, 100 of farmers जावं, आमी महिला काँग्रेस देखून गोंयची, we are supporting them. आणि we are saying that more power to them. तिसरी आनी कसली केस आसा गो म्हजी? पेट्रोल म्हारग जालें म्हूण मोठो गाडी काडली आनी कितें म्हणिल्लें हे सगळ्या देशभरात करतात. हे BJP काशाव घेवन मोर्चा काडटाले तेन्ना आमी कॅथलिक्सान काय म्हणून ना, जावं मुस्लीम काय म्हणनात, हिंदूय काय म्हणनात, बट हे जे थोडे आसात हें केल्लें. पूण आयज म्हजेर FIR घातिल्ली आसा. सो दिस इज टू सप्रेस राम नाम सत्य, ताजेर तांचें येना. तशें जाल्यार सगळ्या पिक्चरांत न्ही मड्याक घेवन राम नाम सत्य करतात
आनी कोणा कितें करतात तेंचेर कित्याक केस घालनात तेन्ना जाल्यार मोर्चा काडले कॉफीन घेवन तेन्ना कित्याक तेणी मोर्चा ते करुना केस घातली म्हळ्यार आय कॅन अंडरस्टँड वॉट दॅट दिशा रवी इज गोईंग थ्रू टुडे शी क्रायड इन द कोर्ट रूम in front of the judge and she said, I'm innocent, I am nothing, I was just supporting the farmers. Only 2 lines were edited म्हणून. But आयज पळयात तेका 5 दीस रिमांड घातिल्ले आसा. कोण तें? She is a girl of this nation, daughter of this nation. इंडियाची चली ती. Imagine what the parents are going through. So we stand with Disha Ravi and hope the judicial process is done justly and constitutionally. आमी इतलें म्हणटा की एंटायटल जावन दी प्रोविजन्स ऑफ सेडिशन हॅव बीन ते केल्ले आसा टू क्रश द वॉयस ऑफ डिसेंट इन द डेमोक्रेसी एंड इट इज ट्रेविस्टी दॅट द गव्हर्मेंट हॅज रिड्यूस्ड एसेन्शियल फ्रीडम टू अ म्युअर लिप सर्विस. वी डिमांड दॅट इमिजिएटली दिशा रवी शूड बी रिलीज्ड एंड फॉर द जस्टीस टू प्रिवेल. आमी इतलेंच मागता की जस्टीस जावपाक जाय. लास्ट सांगपाक सोदता तुमकां परतून हांव हांवें पॉयंट्स काडून हाडल्यात कित्याक हाडल्यात कांयच डोंट बी शॉक्ड इफ प्रतिमा कुतिनो इज अरेस्टेड. बट एज वी हॅव टोल्ड I am representing the 50% of population, that is the Mahilas of Goa, and here as a sister, all India Mahila Congress team, and we have all over India Mahila Congress is supporting her, and we are praying that she comes out and the कारवाई जी जाता ती बरे भाशेन जस्टफुली जावन दी म्हणून. We Mahila Congress of India and even Goa, we support her and we offer full support to this Disha Ravi and others who believe in speaking out, who believe in constitution,